फाटल्या 4 वर्सां सावन गोंयांत आयआयटीचो प्रकल्प गाजता। पयली लोलया, उपरांत सांग्यार, उपरांत सत्तरी आनी आतां परत आयआयटी भोंवन सांग्यार रिवणा पावल्या। रिवणा आतां 11 लाख चौखण मीटर जमीन सरकारान अधिसूचित केल्या। रिवणा 4 सर्वे नंबर मेळून ही 11 लाख चौखण मीटर जमीन आसा। आयआयटी सांग्यारूच जावपाक जाय हे विशयी आपणे वेळोवेळ मागणी केल्ली। आता रिवणा नवी सुवात अधिसूचित केल्या। फुडली प्रक्रिया शिक्षण खात्यान करपाची अशें थळावो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो। आयआयटीचे नोटिफिकेशन काडला साऊथ गोवा कलेक्टरेटांतल्यान, तर तुमची कितें ओपिनियन आहा? नोटिफिकेशन म्हजे कडेन खबर ना। आयआयटी विशय हो आमच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंट आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पळयता। म्हजी मागणी आसा चीफ मिनिस्टरा कडेन आयआयटी सांग्यार जावपा जाय। जमनीचें आयडेंटिफिकेशन जाल्लें आसा आनी हाची फुडलो प्रोसेस आसा। म्हजें काम जालें, हाचे फुडलो प्रोसेस आसा तो आमचे एज्युकेशन डिपार्टमेंट, माननीय मुख्यमंत्री आनी बाकीचे जाणां रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट जावं बाकीचे सगळे पळयतले। आनी जी जमीन जी घेतली म्हणटा ती रिवणा अशें म्हणून आयकलां पेपरान। हय, रिवणा आमी प्रपोज केल्ली आसा। सो ती रिवणा येतली। गोमंतक टीव्ही खातीर सांगेच्यान गौरी सतरकार।